आजगाव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेली सुनावणी सोमार मेरेन फुडें धुकल्ल्या। पूजा शर्माच्या वकिलान तिका जामीन मेळचो हाचे खातीर पुराय यत्न केलो, पण सरकारी वकिलान पूजाच्या जामिनाक हरकत घेतली। घर मोडपाच्या प्रकरणाचो तपास स्वतंत्रपणान जायना, पूजाक अटक जावची हाचे खातीर राजकीय हस्तक्षेप जाला। ताका लागून तिका अटकपूर्व जामीन मेळचो असो युक्तिवाद पूजा शर्माच्या वकिलान केलो, पण घर मोडी फाटल्यान पूजा शर्माचोच हात आशिल्ल्याचो दावो करीत सरकारी वकिलान तिच्या जामिनाक हरकत घेतली। पूजा शर्माचो वकील सुरेंद्र देसायान आयज आपलो युक्तिवाद पुराय केलो। आता सोमारा जावपी सुनावणीत क्रायम ब्रांच आपली बाजू मांडटली। विद्यार्थ्यांनी 10वी उपरांत वेगवेगळ्या शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान स्पर्धात्मक परीक्षेंनी वांटेकार जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। गोंयांत हेर राज्यां प्रमाण हे परीक्षेची संस्कृताय निर्माण जावपाक जाय, तशेंच शिक्षकांनी भुरग्यांक करियरा संबंदीत मार्गदर्शन दिवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें। शेनवारा शिक्षण खात्यान 8वी ते 10वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर खास करियर गायडन्साचेर वेबिनार घडोवन हाडलो। विद्यार्थ्यांनी 10वी उपरांत स्पर्धात्मक परीक्षेंनी वांटेकार जातले जाल्यार हे परीक्षेची तयारी कशी करप हाचेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें उलोवप केलें। तशेंच शिक्षकांनी भुरग्यांक करियर संबंदी मार्गदर्शन दिवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। सगळ्यांनी मेहनत घेतल्यार 100% निकाल शक्य आसा। उपरांत अंतराळ क्षेत्रांत गोंयच्या विद्यार्थ्यांचो वांटो कमी आशिल्ल्याची खंतूय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायली। निमणे कन्हैया कुमार हिट अँड रन प्रकरणात मायणा कुट्टरी पोलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो। हाच्या आदी ह्या प्रकरणात फोंडे पुलीस स्टेशनांतले हवालदार रवींद्र नायक, कॉन्स्टेबल आश्विन सावंत आनी रोबोट वाहन चालक प्रितेश प्रभू ह्या 3 पुलिसांक निलंबीत केल्ले। ह्या विशींचो फुडलो तपास मायणा कुट्टरी पुलीस करतात। सत्तरींतल्या वागुरे वाठारांतल्या व्याघ्रेश्वर देवळांत चोरी जाली। शुक्रारा मध्यानराती चोरांनी देवळाचे गर्भकुडीचे मुखेल दार फोडून भितर आशिल्ले पितळचे दिवे, समय तशेंच फंड पेटयेंतली रोख रक्कम मेळून सुमार 70,000चे सामान चोरांनी फारायले। पुलिसांनी ह्या चोरयेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। लोकांची भलायकी निंबून आशिल्ल्या दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राची भलायकीच सामकी इबाडिल्ली आसा। ह्या भलायकी केंद्रांत मुखेल सुविधांचो उणाव आसा, पूर्ण वेळ वैजकीय अधिकारी ना, तशेंच दोतोर आनी नर्सीची कमतरता आशिल्ल्यान दुयेंतींचे हाल जातात। दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राचेर दिवचल तालुक्यांतल्या चडशा वाठारांतल्या लोकांची भलायकी निंबून आसा, मात सुसज्ज इमारत आसून लेगीत ह्या केंद्रांत मुखेल सुविधांचो उणाव आसा। देखून तपासणी आनी उपचारा खातीर येवपी दुयेंतींचे हाल जातात। दुयेंतींक दिश्टत रावचें पडटा। हे विशीं सरकारान लक्ष घालून ह्या भलायकी केंद्रांत फावो त्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशें दुयेंती आनी तांच्या घरच्यांची मागणी आसा।
सध्या चर्चेंत आशिल्ल्या कला अकादमीची जी बाबत स्थिती जाल्या ती डबल इंजिन सरकाराक लागूनच. ह्या सरकाराक आतां जाग्यार हाडपाक आमकांच फुडाकार घेवचो पडटलो अशें तिडकल्ल्या कलाकारांनी मडगांवां जाल्ल्या सभेन सांगलें. कला अकादमीचो विशय आतां कोर्टान मांडले शिवाय दुसरो पर्याय ना. ह्या संदर्भात ह्यान पयलीं उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केल्ली, पूण आतां सगळ्या कलाकारांनी एकठांय येवन हस्तक्षेप याचिका दाखल करची अशें आवाहन गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केलां. गोंयांत फाटले कांय दीस गोग्यांनी पावस पडटा, पूण आमची धरणां काय आजून भरूंक ना. जून म्हयन्यांत पडिल्लो पावस पळयलो जाल्यार तो धरणां भरपा इतको पडूंक ना. धरणांनी आजूनय उदकाची कमतरता दिसता. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या पावसान तरी धरणां भरतली असो अदमास आसलो, पूण तशें जावंक ना. मेडशी आशिल्ल्या सगळ्या स्क्रॅप यार्डांचेर कारवाय करून ती बंद करपाची मागणी मेडशीच्या थळाव्यांनी केल्या. फाटल्या सप्तकांत बामणभाटांतल्या स्क्रॅप यार्डांतल्यान क्लोरीन गॅस लीक जावन थळाव्यां मदीं भंय पातळिल्लो. ह्याच फाटभुंयेर शुक्रारा थळाव्यांनी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांची भेट घेवन ह्या संदर्भात कारवायेची मागणी केल्या. दिवचलचे वेदांता मायनी वयल्यान मिनाची येरादारी सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. मिनाची येरादारी खातीर ट्रक रस्त्याचेर देंवोवपाचो निर्णय पात्रांवांनी घेतला. येता 2 दिसां भितर दिवचले मिनाची येरादारी सुरू जावपाची शक्यताय वाडल्या. दुसरे वटेन मिनाची येरादारी करपाक पिळगांवच्या शेतकारांचो ठाम विरोध आसा. देखून मिनाची येरादारी सामका शेतकारांचे संकश्ट उबे आसा. देखून मिनाची येरादारी सुरळीतपणान जातली काय ना ते पळोवचें पडटलें. इसी मेळ्या उपरांत मायनिंग वेवसाय सुरू करपी दिवचल मिनरल ब्लॉका खाला येवपी वेदांता ही राज्यांतली पयली मायनिंग थारल्या. वेदांतान मीन काडपाक सुरवात केल्या खरी, मात सरमानस पिळगांव वाठारांतल्या शेतकारांच्या विरोधाक लागून मिनाची येरादारी मात सुरू करप वेदांताक अजून शक्य जावंक ना. आतां SOP पाळून मिनाची येरादारी करपाक न्यायालयान मान्यताय दिला. ताका लागून ट्रकांच्या पात्रांवां मदीं उमेद फांकल्या. पेडणे येरादारी पुलिसांनी गोंयांत येवपी पर्यटकां मदीं रस्तो येरादारी सुरक्षे विशीं जागृताय मोहीम सुरू केल्या. रस्तो येरादारी करतना खंयचे नेम पाळचे हे विशीं पर्यटकांक ह्या वेळार म्हायती दिली.
फोंड्या नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश रवी नायकान शेनवारा आपल्या पदाचो राजीनामो दिलो। नगरसेवकां मदीं जाल्ल्या अंतर्गत करारा प्रमाण दर एकल्याक एक वर्स हे नगराध्यक्ष पद वांटून वतले अशें थारायिल्लें। मात 1 वर्सा परस चड काळ जावन गेल्ल्यान रितेशान नगराध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिलो। पिर्णा 15 MLD उदकाचो प्रकल्प येता, ताका लागून उदकाची पायपलायन घालपा खातीर रस्तो खणिल्ल्यान रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या। लोकसभा वेंचणुके खातीर आचारसंहिता आशिल्ल्यान रस्त्याच्या कामाक निविदा मेळूंक ना। तशेंच पावसाळो आयिल्ल्यान डांबरीकरणूय करपाक मेळूंक ना। तेन्ना पावस सोंपल्या उपरांत ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण करतले अशें साळगांवचो आमदार केदार नायक हांणी सांगलें। पावसाक लागून मावले 70 आशिल्ली PWD खात्याची बाय कोसळ्ळी। बायचो पंप भितर पडिल्ल्यान पंपाचें लुकसाण जालें। मजगतीं नादोडे 70 विष्णू जोशी हांणी मारिल्ली राखणे वणत कोसळिल्ल्यान जोशी हांचें लुकसाण जालें। ताणें सरकारा कडेन लुकसाण भरपाईची मागणी केल्या। पावसाची व्हडली दडक पडटा आनी त्याच वेळार भरती आसता तेन्ना पणजे पाट्यार अशे तरेन उदक तुंबून उरता। पाट्यार येवपी वचपी लोकांक आतां हें सदचेंच जालां। आठ वर्सां पुराय जाली मात अजून मेरेन तुया वाठारांतले हॉस्पिटल सुरू जावंक ना। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभा वेळार 2023 मेरेन तुयाचे हॉस्पिटल सुरू जातले अशें आश्वासन दिल्लें। मात अजून मेरेन ते हॉस्पिटल उक्ते करपाचें नांव घेनात। देखून केन्ना तरी तुयेचें हॉस्पिटल उक्ते करतले असो प्रश्न थळावे विचारतात। आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें 32 कोटी रुपया खर्च करून तुया वाठारांत हॉस्पिटल बांदिल्लें। हॉस्पिटल बांदून 8 वर्सां पुराय जाली अशें तुयेचो आदलो सरपंच निलेश कोनालकाराचें म्हणणें। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें अधिवेशना वेळार 2023 तुयेचें हॉस्पिटल सुरू जातलें अशें आश्वासन दिल्लें। मात 2024 सुरू जालो तरी हॉस्पिटल सुरू करूंक ना अशें ताणें सांगलें। देखून बेगोबेग तुये वाठारांतलें हें हॉस्पिटल सुरू करचें अशी मागणी आदले सरपंच निलेश कानोलकरान केली।
1 ते 7 जुलया मजगती वन महोत्सव मनयतात। ह्या वर्सा गोंयभर जायते कडेन वन महोत्सव मनयलो। शेनवारा रान खात्यान गोमंतकाच्या जोड पावलान काणकोणच्या लोलये वाठारांत वन महोत्सव मनयलो। हे कार्यावळींत आंगले उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो। हरमला दर्यावेळेर केरळाच्या 2 पर्यटकांनी वेगान मोटार चलोवन नेमांचो भंग केलो। दोगूय बरेच टायट आशिल्ले। दोग पर्यटक हे मोटारी पोंदा पडपाचे अशें थळाव्यांनी सांगलें। हरमलांतल्या देवूळ वाड्यावयल्या श्री भूमिका देवळा लागसार राती एक वाघ भोंवताना दिसलो। ह्या वाघाचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। 15 दिसां पयलींच तो दिशिल्लो अशें थळावे सांगतात। वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या खाला आशिल्ल्या उद्देग आणि अंतर्गत वेपाराच्या प्रसार विभागान राज्यकुडींतल्या स्टेनलेस स्टील आणि ॲल्युमिनियम आयदनांक राष्ट्रीय दर्जाच्या मानका प्रमाण आसप सक्तीचें केलां। म्हणल्यार आतां ह्या आयदनांचेर ISI हॉलमार्क आसप सक्तीचें आसा। गिरायक सुरक्षिताय आणि उत्पादनाची गुणवत्ता सुनिश्चित करपा खातीर हे पावल उबारलां। भारतीय मानक ब्युरोन ही म्हायती दिल्या। BSIच्या आदेशा प्रमाण BIS मानक चिन्ह नाशिल्ल्या खंयच्याच स्टेनलेस स्टील वा अल्युमिनियम आयदनाच्या उत्पादन, आयात, विक्री, वितरण, सांठो वा प्रदर्शनाचेर बंदी आसा। ह्या आदेशाचें पालन करूंक ना जाल्यार दंड भरचो पडटलो अशें आदेशांत म्हणलां। मानकांत सामानाची गरज, डिझायन, खाशेलपण आनी कार्यक्षमताय मापदंड हांचो आस्पाव जाला। हे कृतीक लागून गिरायकांचो आत्मविश्वास वाडटलो आनी उत्पादकांक उत्तम पद्दती आपणावंक प्रोत्साहन मेळटलें अशें सरकारान सांगलें। युरो कपाच्या सेमी फायनलींत स्पेन आनी फ्रांस टिमी क्वॉलिफाय जाल्यो। स्पेनाचेर जर्मनीचे 2-1 गोलान जाल्यार पोर्तुगालाक पेनाल्टी मारून फ्रांसाचेर जैत मेळ्ळें।
आधार कार्डाची माहिती रेशन कार्डाक जोडपाक 30 सप्टेंबर मेरेन मुजत वाडयल्या। आधार कार्ड रेशन कार्डाक लिंक करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या पात्र रेशन कार्ड धारकांनी 30 सप्टेंबर मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपा खातीर संबंधीत तालुका नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याच्या कचेरींत संपर्क करपाचो उलो खात्यान मारला। 30 सप्टेंबर मेरेन आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडूंक नाशिल्ल्याची नांवां रेशन कार्ड डेटांतल्यान तात्पुरती रद्द करतले अशें कळीत केलां। प्लास्टिकाचो वापर जायत्या तरांनी जाता। प्लास्टिक हो दिसपट्टे जिणेचो महत्वाचो भागूच जाला। सध्या लोक चड करून उदक पिवपा खातीर प्लास्टिकाच्या बाटल्यांचो उपेग करतात, पूण तातूंतल्यान उदक पियेल्यार भलायकेच्यो जायत्यो गंभीर समस्या निर्माण जावंक शकतात। गोडेमूत सारकिल्ले दुयेंसूय जावं येता। अमेरिकन डायबिटीज असोसिएशनान केल्ल्या अभ्यासान प्लास्टिकान वापरिल्ल्या PPA वरवीं इन्सुलिनाची संवेदनशीलताय उणी जाता, जाका लागून टायप 2 गोडेमूत जावपाचो धोको वाडटा अशें दिसून आयला। अन्न आनी पेय पदार्थाच्या पॅकेजिंगात BPAचो खूब उपेग जाता, ताका लागून रक्तांतली साकर वाडूंक शकता, जो टायप 2 गोडेमूत जावपाचो एक मुखेल धोको आसा। 1, 2, 3 आनी 5 क्रमांकाची उत्पादनां सगळ्यांत सुरक्षीत प्लास्टिक मानतात। तेच बरोबर रिसायकल क्रमांक 3, 6 वा 7 क्रमांकाचे प्लास्टिकूय शक्य तितलें टाळप बरें। ह्या प्रकाराच्या प्लास्टिकाचे रिसायकल करप भलायकेक धोक्याचें थारता। वेदांता कंपनीन खडमालाची येरादारी सुरू केल्ल्यान पिळगांवच्या कोमुंदात आनी शेतकारांनी दिवचल पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या। पिळगांव कोमुंदात मालमत्तेची नाशाडी करून वेदांतान खडमालाची येरादारी सुरवात केल्या, देखून तांच्यांनी पुलिशे कडेन कारवायेची मागणी केल्या। पिळगांवच्या शेतकारांचे विनाचे येरादारीक खर विरोध आसतना निमणे वेदांता कंपनीन खडमालाची येरादारी सुरवात केली। NSP प्लांट ते सारमानस जेटी मेरेन खडमालाच्या येरादारीचो मार्ग आसा। काटेरी कुंपण मोडून वेदांतान मिनाच्या येरादारीक सुरवात केली। वेदांताच्या ह्या प्रकाराक लागून पिळगांवच्या कोमुंदात तशेंच शेतकारांनी तिडक उक्तायली। तांच्यांनी दिवचल पुलीस स्टेशनात वचून थेट वेदांता आड कागाळ नोंद केली। आमचे मालमत्तेची नाशाडी केल्या तेन्ना पुलिशेन तांचेर कारवाय करची आनी काटेरी वय मोडून उडोवपी मशिनरी जप्त करची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। भाजपान हिंदू धर्माची मक्तेदारी घेतिल्ली ना। जे पद्दतीन भाजपा फुडारी राहुल गांधीक टार्गेट करता ते योग्य न्ही। आपुणूय हिंदूच आनी भाजपाच्या फटिंगपणा आड आवाज काडीत रावतलो अशें काँग्रेस फुडारी सुनील कवठणकर हांणी सांगलें। काँग्रेस हावसान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन कवठणकर उलयतालो। देशान इंटरनेट आनी स्मार्टफोन वेवसाय नेटान वाडत आसा। इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट वेवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो। स्मार्टफोन वेवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो। सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमिंग वापरपी आसात। संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा।